हांव आतां ऑन दॅट पॉयंट न्ही पांडुरंग आय स्टार्ट विथ यू ओनली तो म्हळ्यार ओपोजिशन युनिटीचो प्रश्न हे फक्त गोंया भितर न्ही आमी देशा भितरूय पळयलां वील टॉक मोर इन विथ रिस्पेक्ट टू गोवा बिकॉज आमचे कडेन 2 उदाहरणां आसात काल राती सावन आतां दनपार मेरेन केंद्राक आमी पळयलें तेंच जालें राष्ट्रपतीच्या उमेदवाराकय तुगेलें क्रॉस वोटींग जालां उपराष्ट्रपतीच्या उमेदवाराक तर कांय पक्षच तुगेले एक बरोबर नात ही परिस्थिती केंद्रांत आसा राज्यां भितर आमची तीच परिस्थिती आहा राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकेक क्रॉस वोटींग जालें आपले सॉरी राष्ट्रपती पदाच्या हाका क्रॉस वोटींग जालें उपसभापतीच्या निवडणुकीक तुगेले एब्स्टेन्शन्स जाली सो ही ओपोजिशन युनिटी म्हणून जो प्रकार आसा तो आपा सारके पार्टी आसा आरजी आसा काँग्रेस आसा हांची भितर केन्ना युनिटी खरेंच जावपाक शकता कांय जाण बसतात आनी एक आमी स्टॅटिस्टिकल प्रोबेबिलिटीज तयार करतात की हे सगळे एकठांय आयल्यार एक युनिटी जातली आनी एक फोर्स तयार जातलो ही स्टॅटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी ही पॉलिटिकल रियलिटी न्ही बरोबर डू यू थिंक सो मुळात विरोधात जे आमदार आसात आत्ताचे तेतून मनांतल्यान विरोधात आशिल्ले लोक कमी आसा जे विचारसरणी घेवन किंवा एखाद्या विशया देशाकय आहा राज्याकय आसा हय आनी सेम परिस्थिती हांगा आसा सो सभापतीच्या विशयाचेर विरेश बोरकरान बरेंच एक क्लियर केला की तो म्हणटा की काँग्रेसीचेरच आमकां डावट आसा सो अशा वेळार आमी मतदान करपच ना म्हणून ते हेतून एबसेंट रावले म्हणटा तो सो म्हाका दिसता की ठरावीक मुद्द्या वयल्यान ठरावीक प्रश्ना वयल्यान हे लोक कांय जाण एकत्र येतात देखून विजय सरदेसाय आसतलो हे आसतलो वेंजी आसतलो म्हणजे दोनूय आमदार पार्टीचे आम आदमी पार्टीचे विरेश बोरकर आसतलो युरिया लेमा आसतलो कार्लोस फेरेर आसतलो हे ठरावीक प्रश्ना वयल्यान एकत्र येतात तशी तांच्या मदीं युनिटी ना हे पहिली गजाल दुसरी काँग्रेसीन तर युनिटी नाच काँग्रेसीन इतकी युनिटी ना की तांणी 10 दिसां पयलीं सांगलें की फाल्यां आमचो ऑपोजिशन लिडर ठरतलो आनी आमी ताका कोण तरी जाहीर करतलो म्हणून आयज मेरेन आयज विधानसभेचे अधिवेशन ऑपोजिशन युनिटी सोडून दी काँग्रेस पक्षा भितरच युनिटी ना आनी तांच्यान दाखोवन दिला आज विधानसभा अधिवेशन सोंपोक येता आनी हांचे कडेन विरोधी पक्षान तांच्या नेमूकच नाशिल्लो इतके जॉयल डोंट यू थिंक इट्स अ व्हेरी सिरियस सिच्युएशन फॉर अवर डेमोक्रेटिक सेटअप Number one, we talk about, I am again coming to that basic question, that we talk about some statistical probabilities thinking that if all these forces come together, then it's a very sizable force. But the political reality is completely different. These forces cannot come together. They attempt to come together on one platform or one election and the whole unity dissipates on another one because they just can't work together. Yeah. Pramod, if you see through the assembly session, if you see the opposition actually, taking on the government, you can literally see the disintegration happening. There is no floor coordination. There is no kind of, unity within the opposition. I mean, you can't see the entire opposition as one. It is all scattered. Vijay showed a few glimpses of coming to the rescue sometimes, on specific issues, but by and large, it's been a completely disoriented and kind of a split opposition, and that's very sad. If you go back in the previous earlier opposition teams, you had people like Vijay was there, then Rohan Kaunte was there, Digambar Kamath was there, and they were really taking on the government on issues. There was a whole lot of unity. Even with a small opposition, I mean, still you can hold on as a good opposition, which is clearly lacking here. Moreover, because Congress within now is completely split, as you rightly said. I mean, when you have opposition with the opposition Correct. leader who does not enjoy the confidence of the rest of the team, I mean, and the party also. So I mean, it's bizarre. I mean, you've never seen such a thing where and we have seen this entire session such an important session, technically without an opposition leader. Technically without an opposition leader, and that's the very side of very sad side of this session. Where much could have been achieved if the opposition was united. किशोर वो प्रश्न तो राष्ट्रीय स्तराचेर पळय किंवा राज्याच्या स्तराचेर पळय ओपोजिशन युनिटी ही पॉलिटिकल रियलिटी जावपाकच शकना अशें आमकां परत परत ह्या विरोधी पक्षांनी दाखोवन दिलां आज तर आमी हें उलयतात की काँग्रेसी भितरच ओपोजिशन युनिटी ना फॉरगेट अबाउट युनिटी एमॉंग्स ओपोजिशन पार्टीज म्हणून डू यू एग्री दॅट जेन्ना फॉर अ डेमोक्रेटीक सेटअप जेन्ना आमी म्हणटात की विरोधी पक्षाचो रोल इज एज इम्पॉर्टंट ऑर समटायम्स मोर इम्पॉर्टंट दॅन द रुलींग किंवा सत्ताधारी पक्ष आयच्या घडयेक आमचें दुर्दैव हें की एकूय ह्या ओपोजिशनाचे पार्टी जे आसा एकामेकाचे विश्वास ना एकठांय येवपाक शकनात
एकत्र काम करपाक शकनात आनी फाटल्या 24 वरां भितर हें 2 फावटी स्पश्ट जालां की एका इलेक्शनाचेर ते एकठांय म्हूण आयले पूण तांचे मदल्यान क्रॉस वोटींग जालें, दुसऱ्या इलेक्शनाचेर तर ते एकठांयच आयले ना. ना कशें आसा, हांवें ह्याच्या पयलीं ब्रेक अवराक हो विशय येयल्लो की युनायटेड अपोजिशन जर आसतलें जाल्यार ताका एक लिडर आसचो पडटा. लिडर म्हणजे लोकमान्य लिडर, म्हणजे प्रत्येक जाण हांगा काँग्रेसीन किंवा सगळे जाण स्वताक लिडर म्हणटा तशें न्हू. पीपल शूड एक्सेप्ट हिम एज अ लिडर आणि तो एक रिस्पेक्ट आसता लिडर म्हणून. त्या लिडरशिपीच्या त्या रिस्पेक्टाक लागून बाकीचे पक्ष गोंयच्या हिता खातीर काय बऱ्या विशया खातीर एकठांय येवपाचे प्रकार हेच्या पयलीं घडलेले आहा. हालींच्या वर्सांनी ते आमकां दिसना, कारण जे डिफरन्सीस वाडल्या प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीचे ते इतके वाडल्या की तांकां दे आर ओनली थिंकींग अबाउट देअर पॉलिटिकल विजन ऑर देअर पॉलिटिकल पॉलिसी. दे डोंट थिंक इन अ ब्रॉडर वे एज अ स्टेट म्हणा किंवा एज अ देश म्हणा. आयज जाला कशें की काँग्रेसी बरोबर कित्याक रावचें तेंच्यांनी. एक म्हणजे आमच्या पयलीं एक लक्षांत दवरूंक जाय की समजा ते रावले सुद्दां जाल्यार निवडून काय येवचो नासलो उपसभापती तेंचो. करेक्ट. रिजल्ट इज फायनल की देर इज नो पॉसिबिलिटी दॅट दे कूड डिफीट बीजेपी. आतां जर बीजेपीक ते डिफीट करूं शकना जाल्यार तेंच्यांनी कित्याक अटॅचमेंट दाखोवचें काँग्रेस बरोबर. बिकॉज दे हॅव देअर ओन पॉलिसी, दे हॅव देअर ओन पॉलिटिकल पार्टी. सो त्याच्या खातीर आम आदमी पार्टी आणि RGP आमदारांनी जे एबसेंट रावपाचो डिसिजन घेतलो ह्या उपसभापतीच्या वेंचणुकीत तो एज अ पॉलिटिकल पार्टी म्हणून तेंची भूमिका बरोबर आसा. पूण युनायटेड अपोजिशन म्हणून कामकाजा बाबतींत जी युनिटी जाय ती युनिटी मात्र आमकां दिसूंक ना. कित्याक दिसूंक ना? कारण त्या सगळ्यांक कॉर्डिनेट करपी त्या सगळ्यांक नेतृत्व नसल्या कारणानूच ही परिस्थिती जाल्या.